जो तर ट्युरिस्ट सुबेज जाय गोंया येवपाक, फर्स्ट यू सी that all your panchayats, the coastal belt panchayats and other panchayats are being monitored for waste collection. दोन प्लांट झाले, साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा. वेस्ट ह्या कोस्टल बेल्ट खुबशे आनी भितरले पासून पंचायतीचो येयना, जे बियॉन्ड कोस्टल बेल्ट आहा तेंचो वेस्ट येयना, कलेक्शन जायना, क्लॅनिनस. सेकंड, तुम्ही आता बिचार वचून पळया, जे ह्या दिसांनी ट्युरिस्ट येता ते खाली बिचार भोंवपा खातीर येता. हिंटरलँड सगळे दूधसागर हे ते सगळे बंद जाल्ले आहा. जे पावसान खुबशे येता, जे बिचार येतात, चलपाक जायना. सुणे कितले वाडले ते पळया. एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट काम करिना. सो हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की आमी एकामेकाचेर ब्लेम गेम करुया नाका. लेट अस ऑल वर्क टुगेदर टू पुट दीस थिंग इन टू एन एंड. न्हू, आदी आमी कशे बसले आनी म्हटलें की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नॉर्था घेवंक जाय, सावथा घेवंक जाय. आमी केले न्हू दोन. तर तुमी कित्याक एकामेकाचेर ब्लेम घालता की हेज्या खातीर ट्युरिजम कमी जालें, तेज्या खातीर ट्युरिजम कमी जालें? तशें जावंक जायना. आमी कितलेय प्रयत्न केले म्हणून ते बरे ट्युरिस्ट येवचे ना अंटील अनलेस वी पुट आवर हावज इन ऑर्डर. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतालो की आमचे लोकल टॅक्सी ओनर्स जे आहा तांकां तेंचेर अन्याय जावपाक आमी दिवचे ना. कोस्टल बेल्टाचे आमदार तेंचे फाटल्यान आसा. भायलो एग्रिगेटर आमी हाडूंक दिवचे ना, इतलें हांव सांगूंक सोदतां. हांवें पार्टीकूय सांगलां, पार्टीच्या प्रेजिडेंटाक सांगलां हांवें, पार्टीच्या वायस प्रेजिडेंटाक सांगलां हांवें, CMाकूय सांगलां ही गजाल. We will strongly stand behind them to see that new cab aggregator does not come. But we want transparency. This is what is our statement. We want transparency. Customer should not bargain when he sits in the car. 3,000 सांगले आणि गेलो 2,000. तशें जावंक जायना. Customer should not be felt I am being cheated. इतलेंच आहा आनी तेजे वयर ना. सर न्यू पॉलिसी स्क्रॅप जातली आता. जी पॉलिसी एग्रीगेटर येयला, पॉलिसी इफ इट इज ओवरऑल इंडिया, चीफ मिनिस्टर has to retrospect and think about what he wants to do. See, as it is, आमच्या गोंयान जे टॅक्सी आहा आनी रेंट कार आहा. रेंट कार कितले वाडले ते पळय, ट्युरिस्ट कितले येता ते पळया न्हू गोंयान. तितून रेंट बायकूय आहा. सो ऑटोमॅटिकली कमी जाल्या हे सेल कमी जाला कोणाचो टॅक्सीचो. वन ऑफ द रिजन इज रेंट कार. आतां जे टॅक्सी आहा तांकां जाग्यार जो तर आमी घालतले जाल्यार तेंचेर हाडून कॅब एग्रिगेटर बसोवप ना. दुसरे स्टेटांनी कॅब एग्रिगेटराक धांवडावपाचें चालू केल्लें आहा. म्हणजे भरपूर टसल जाल्ले आहा. आनी जे एक्झिस्टींग कॅब एग्रिगेटर पासून जे आहा की तेंचे तुमी टॅक्सी पळया, तेंचे चलता वा चलना पळय त्यो, म्हणजे कोणें ओनरान घातल्या पळय ते तेंचे इन्स्टॉलमेंट सुट्टा वा ना ते. सो वी वॉन्ट आवर लोकल्स टू बी इंडिपेंडंट ऑन देअर ओन बट येट हॅव ट्रान्सपरन्सी. येट हॅव ट्रान्सपरन्सी इज माय स्टेटमेंट. ट्रान्सपरन्सी इज व्हेरी मच कंपल्सरी. कस्टमर शूड नॉट फील लायक आमी आतां भायल्या गांवांक गेल्लो फाटल्या दिसांनी. सो आमी जेन्ना टॅक्सीन बसताले आमकां इमिडिएट कळटालें की बाबा आमचो थिंगा वचपाक फेअर प्रायस कितको पळय तो, कितको जातले पळय ते. तितून 2-3 रुपया वाडटाले, म्हणजे $3 वाडटाले वो $2 वाडटाले वो $1 वाडटाले वो तेणे थिंगा रेट येयला तेतून मातशे कमी येताले. एक $1 उणें वो 50 सेंट्स उणें येताले. अशें जावपाक जाय. हे जे कोण करतलो म्हणजे सरकार तांकां जो हेल्प करतलो आमी तेंच्या वांगडा आहा की ट्रान्सपरन्सी येवपाची. पूण भायले कॅब एग्रिगेटर आमी हाडून दिवचे ना आमदार. वी आर स्ट्रॉंगली टुगेदर ऑल MLAs ऑफ द कोस्टल बेल्ट ऑन दीस पॉयंट. सर न्यू पासिंग ऑफ रेंट बायक आणि रेंट कार. न्यू पासिंग म्हणजे कितें, जे एक्झिस्टींग गाडयो आहा तेंच्यो त्यो पासिंग जावपाकूच जाय. हाऊ यू कॅन स्टॉप दॅट. न्यू गाडयो घेवप ना आनीक न्यू रेंट कार नाका. आमी आमच्या लोकलांक हेल्प केल्ले आहा. आमचे ऑफिस सायडीचे दिल्ले आहा तांकां. एक सेक्शन ऑफ द ऑफिस इज फॉर देम. सो देर आर 1,200 कार्स. वी हॅव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू 1,200 बॉयज एंड गर्ल्स. वॉट वी हॅव गॉट. सो अशें सोल्युशन हाडपाची गरज आहा. प्रत्येक प्रॉब्लमाक सोल्युशन आहा अशें न्हू की सोल्युशन ना. आय रिस्पेक्ट मोविन गुडी, नो, ही इज माय कलीग. ही इज अ सिनियर मोस्ट मिनिस्टर. अशें स्टेटमेंट करूंक पारना की आमचे लोकलांक वायट दिसता पळय ते. आमचे लोकल टॅक्सी ओनर 20,000 टॅक्सी ओनर आनी तेंचे फॅमिलींक वायट दिसोंक जायना की तो म्हणटा तांकां की तुमच्या खातीर
ट्युरिजम गोंयांत देंवलें म्हणून हांव मानिना हें. हांव स्टेक होल्डर. I am stakeholder. I am running many tourism businesses in the state of Goa, many, and I know what the tourist wants. He is honorable minister. He should not tell us whether it is a taxi owner or who it is. I know why we are going down. There is no reason of taxi. Taxi is so small problem which can be easily solved. आमी इतले उलयता. Solution खुंया? कितें हाडला केला हेंच्यांनी? इतली वर्सां सोल्युशन होया. मीटर घातला इज अ सोल्युशन. ते तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट दिवपाची गरज आहा की हे प्रॉब्लम वन्स एंड फॉर ऑल सॉल्व जावपाक जाय. सगळे न्यूज पेपर, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया शूड सपोर्ट द गव्हर्नमेंट दॅट दीस प्रॉब्लम शूड गेट सॉल्व एंड नो मोर प्रेस कॉन्फरन्सीस ऑन दीस. नो मोर ब्लेम गेम ऑन दीस. हो प्रॉब्लेम आता बसून सॉल्व करतला तुम्ही. आम्ही उलयतले हेचेर की कॅब एग्रिगेटर इज नॉट द सोल्युशन. Bringing somebody from outside and putting on their head is not the solution. तेजेर सोल्युशन जायना. तशें जातलें की आमच्यो गाडयो, कलंगूटच्यो गाडयो जेन्ना एअरपोर्ट आर वयतले मोपा ड्रॉप करपाक, ते थिंगा रावले थिंगाच सुकतले. तेंकां उदकूय ना, जेवण ना, टॉयलेट ना, मुत्री ना, कांयच ना. ते उरले थिंगाच रोडाचेर सायडीक. कित्याक थिंगासरले ऑलरेडी कितक्यो गाडयो आहा ते पळय न्हू. 800 गाडयो जाल्यो म्हणून आयकता. 800 का 1000? मोपा एअरपोर्टाचेर 1000 जर तर गाडयो जाल्यो जाल्यार ते केन्ना सुट्टले? म्हणजे कितले ट्युरिस्ट येता काय? सो दिस इज ऑल थिंग्स वी नीड टू डू वर्क व्हेरी सिरियसली. वी शूड नो द फिगर्स. कितल्यो गाडयो मोपासून सुट्टा दिसाक, कितल्यो आमच्यो गाडयो मोपा वयता. जे हे वयता पळय तेणी कितें करप तर मागीर? मोपाच्या टॅक्सीवाल्यांनी कितें करप? पेडण्याच्या लोकांनी कितें करप? जे थिंगा आतां गाडयो लायल्या पळय तेणी कितें करप? थिंगा सोमते टॅक्सी भायर धरून न्हिदपाचें तेंच्यांनी. इट इज नॉट फिजिबल वॉट दे आर टॉकिंग. वी वॉन्ट ट्रान्सपरन्सी.